बेताळबाटी पंचायतीन थळाव्या नागरिकां सयत पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या हॉटेल प्रोजेक्टाची पळोवणी केली। या प्रोजेक्टाक लागून शेतांत वचपाचो रस्तो आडवला, तशेंच नाल्याचेर अतिक्रमण केल्ल्यान थळाव्या शेतकारांनी पंचायतीत कागाळ केली। 2004तल्यान हे विशीं केस लढटा, मात अजून मेरेन हाचेर उपाय काडूना अशें कागाळदाराचें म्हणणें आसा। जाल्यार कागाळी प्रमाण आमी पळोवणी केल्या, संबंदीत खात्याक हे विशीं कळीत केल्लें, मात कोणेच आयकलें ना अशें सरपंच एंथनी फर्नांडीस सांगता। फिडोल पेरेरान ताणें कंप्लेन केला आनी अदर्स फील्ड ओनर्स आतां तांकां फिल्डार वचपाक रस्तो जालो। आतां तांकां मेन म्हणटा तो शेत बीन फाटल्यान रोवपाक जाय, आतां रस्तो ना म्हणून आमी तें कंप्लेन कोत्री आमी सगळे ऑथॉरिटी आपयले, एन्क्रोचमेंटा WRD आपयले, हेल्था आपयले, BDO आपयले, सगळे आमी आपयले, कोण येल ना। आमी कंप्लेनाक विचारलें बाबा इन्स्पेक्शन करपाचें, ताणें म्हणलें तुमगे कितें रिपोर्ट आता इन्स्पेक्शन कर आनी दियाय म्हणून। आमी सगळो मत इन्स्पेक्शन केला आनी ते कितें रिपोर्ट आता सेक्रेटरी रिपोर्ट करून तांकां दितलो, कित्याक 8 तारखेक केस आहा, डायरेक्ट हितू आहा, ADP आहा। आतां हो रिपोर्ट आमी ADP प्लेस करपा जाय, आमी आमगे आदोगाद तितले ते आर्ग्युमेंट करपाक एन्क्रोच जाला असो ना, ते आमी सर्वे काल शिवाय हितूंक पडटलें, सर्वे करपा जाय न्हू, लोकांक सांगूंक जायना। पण इन्स्पेक्शन लोक हिंगा कोण जल्मा आहा ती सांगताय